पोगो बिल असंविधानीक आसा हे आदोगाद अमित पालेकरान सिद्ध करचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परवान जाप विचारल्या। हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात पोगो बिल न्हयकारला ते कायद्यान बसना देखून ते भायर मारला अशें आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान एका पत्रकार परिशदेंत म्हटिल्लें। दुसऱ्या राज्यांनी भायर मारिल्ली बिलां गोंयांत हाडपाचो यत्न करूं नाकात असो तोमणो लेगीत मनोजान ह्या वेळार आपाच्या फुडाऱ्यांचेर मारलो। जेन्ना असेंब्लीन हाडटा खंयचोय कायदो जेन्ना तुमी हाडपाक प्रयत्न करता इट हॅज टू स्टँड द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी. Article 19 is very clear about every Indian whether they are entitled to get job or seek job anywhere in the country. जेन्ना पोगो सारखे बिल जेन्ना तुम्ही हाडटा आणि जर तुम गोंयकारांचो गोंयकारपण किंवा गोंयकार हो जर तुमचो हेतू आसत जाल्यार आमी गोंयकार आमकांय तितलोच गोंया विशीं मोग आसा. आमी सांगलें की आमकां 80% गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय. Why this bill was not run over by through our MLAs to seek support, to seek our advice. सी कशें आसता कांय गोष्टी हाडप आनी मागीर ब्लेम करप असेंब्ली की असेंब्लीन रिजेक्ट केले. हे हांवें 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें की इफ यू आर ओनली ट्रायंग टू शो that you are trying to bring the law to appease the people whom you made a false promise to, then you will bring it and you will get it rejected on the floor of the assembly and say it is rejected by the assembly. आम्ही आमचे काम केले पण असेंब्लीन रिजेक्ट केले. पण कायद्याचो जो विषय आसा to stand the validity of the constitutional validity of that bill, did you abide by it? Mr. Carlos, who is the lawyer, who is a Congress party MLA, has come clear on that also because he is advising them. He says these were not shared with me. I do not know what was discussed among them. But one thing is very clear. You have to be very clear. तुझे जे विषय आसा विचार आसा कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट जो आसा तो तुवें स्टँड करपाक जाय. तो बिल वाचत जाल्यार दिसना इट कॅन स्टँड कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी. बिसाइड्स दॅट आमी विरोधक न्ही तुमचे. आमी गोंयकार आमकांय गोंयकारांचे तितलेच पडला जितले तुमकां पडला. पूण फटींगपणाचें आश्वासन दिवन जर ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार यू आर बाउंड टू फेल. We are ready to support Pogo bill if it is properly drafted or if it was drafted in different manner or bring in another bill which will be in the interest of Goans. We will all do it together. I as a party president, as advocate Amit Palekar and as a representative of these two proud MLAs that I am, we are ready to support. Let's go together on this. आम्ही बरोबर एक प्रॉपर बिल ड्राफ्ट करूया गोंयकारा खातीर आणि प्रोड्यूस करूया. बिल वाचला असतले तुझ्या मनान तुवें रिजेक्ट केला असतले पण असेंब्लीन रिजेक्ट केला म्हणून तुझे गोंयकारांक सांगता पळय हे निवळ फटींगपण आसा तुजें. हें आमी तुका सांगता. तूं गोंयकारांक फटयता पयलीं म्हणल्यार रिजर्वेशनाच्या गजालीन तूं फटयता आनी दुसरें म्हणल्यार पोगो बिल रिजेक्ट जाला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स बेश्टेच घातला आनी ते रिजेक्ट केला आनी तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साक खबर आसली की बिल रिजेक्ट जातलें म्हणून ही तुजी फटींगपणां आसा. तूं मागीर सांगता आमकां एक दुसरें बिल हाड म्हणून येना एक तुमी न्यू बिल हाडा त्या बिलाक आमी सगळे बसया उलोवया. हांव तुका सांगता की बींग एन एडवोकेट तुका गोंयकारांचें इतलें पडलां गोंयकार 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 तूं करता गोवन्स तुमी आम आदमी पार्टी करता जाल्यार तूं एक बिल हाड आमी तुका सपोर्ट करता. आमचें बिल आमी घातलां अजून ते रिजेक्ट जावना. ते रिजेक्ट जेन्ना जातले ऑफिशियली स्पीकर ते नाजाल्यार असेंब्ली डिस्कस करून रिजेक्ट करतले तेन्ना ते रिजेक्ट जाला हें आमी मानतले. तुज्या तकलेन तूं कितेंय मान आमकां फरक पडना. पूण आमी तुज्या कडेन मागता की नेक्स्ट असेंब्ली तुका आतां 3-4 म्हयने आसा तूं एक न्यू बिल हाड आमी तुका सपोर्ट करता जर तें बरें ना जाल्यार. तूं एडवोकेट आमी काय एडवोकेट न्हू. आमकां दुसऱ्याची मदत घेवची पडटा दुसऱ्या कडेन वयचें पडटा आमकां तेंच्या कडेन ड्राफ्ट करून घेवचें पडटा. सो तूं एडवोकेट आसा तूं बरे भशेन एक बिल ड्राफ्ट कर. तुजे सो कॉल्ड जे तूं प्राउड आसा ते MLAs आसा 2 ते MLAजांक घे आनी तूं तें बिल ड्राफ्ट कर. तूं जर त्या झोपडपट्टेच्या थ्रू जर तूं थंयसर जर बसता हंगर स्ट्रायकाक जाल्यार आमी एवरी डे तुका एक भुरगो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो दिता जो तुज्या वांगडा थंय बसतलो. नजर दवरपाक तूं फ्रुटी पिता बाटली पिता कितें तेका लागून न्हू पूण तुका सपोर्ट करपाक आमी आमचो थंय भुरगो तुका दितलो. तो भुरगो थंय बसतलो तुज्या वांगडा डे नायट 24 वरां एकटो भुरगो तुज्या वांगडा आसतलो. तूं फक्त ते हंगर स्ट्रायकाक हे जे झोपडपट्टी आसा ते डेमोलिश करपाक तूं थंय बस. आमचो फूल तुका सपोर्ट आसतलो.